Welcome to Garden of Glory. In 2 Thessalonians chapter 1, verse 1 to 12, Paul gives thanks for the church's growing faith and love, encourages them in their trials, and prays that God would make them worthy of his calling, so that the name of Jesus may be glorified in them. थेसलोनिकारांक पावलूचे दुसरे पत्र ओवेस्वर 1 ओळी 1 ते 12. पावलू, सिल्वान आणि तिमोथ, देवा आमच्या बापाच्या आणि सोम्या जेजू ख्रिस्ताच्या एकवटांत असलेले थेसलोनिकारांचे पवित्र सभेक नोमान करतात. देवा आमच्या बापाची आणि जेजू ख्रिस्ताची आमच्या सोम्याची दयाळाय आणि शांती तुमचे सोवे आसूं. निमाणी जोडती. भावा भयणीनो, तुमचे खातीर सदां आमी देवाचो उपकार आठवूंक जाय आनी अशें आमी करूंक फावो, कित्याक तुमचो भावार्थ एकदम वाडत गेला आनी एकामेका थंय तुमचो प्रिती मोग चडत वेता. तुमी संस्थात त्या धुमाळ्या आनी कोश्टां दोगता मदें तुमी थीर रावल्यांत आनी तुमचो भावार्थ हालोवंक ना. ह्या पासत देवाच्या पवित्र सोबांनी उलोवन आमी तुमची व्हडवीक सांगता. ह्या सोकटांतल्यान देवाचो निर्णय नितीवंतपणाचो म्हूण दोखोल जातोलें, कित्याक म्हणल्यार देवाच्या राज्या पासत तुमी आतां कोश्ट संस्थात खरें, तर ह्याच कोश्टां वरवीं तें राज भोगूंक देव तुमकां पुर्ती करतलो. आनी जीं कोण तुमकां आतां दोगदायतात तांकां देव आपले निते प्रमाणे दोगदायतलो. आनी सोमी जेजू आपल्या बलिश्ट देवदूतां बराबर स्वर्गार थावन येता तो दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमकां आतां कोश्ट दोग भोगतल्यांक तशेंच आमकांय देव इलाज दितलो. कित्याक सोमी जेजू उज्याच्या आकट्या मदें देवून येतलो आनी देवाक वळखून घेनात आनी आमच्या सोम्या जेजूचे शुभ वर्तमान मानून घेवंक कबूल नात तांकां तो शिक्षा लायतलो. सासणाच्या घोटाणाचे खास्तीक ती सांपडटली. सोम्याचे मुखामळ आनी ताचे पदवीची मोहिमा भोगूंक तांकां मेळचें ना. त्या दिसा आपल्या भक्तां मदें मोहिमा भोगूंक तो येतलो आनी ताका पळोवन ताचेर भावार्थ दवरला तांचे दोळे थोटाकतले. हांचे मदें तुमी आसतल्यात, कित्याक आमी दिल्ली गोवायकी तुमी मानून घेतली. हेंच मनांत धरून आमी सदांच तुमचे पासत मागता. तुमच्या आपोवण्यांक सोबता तसलें तुमचे जिवीत जावं म्हूण आमच्या देवा लागीं आमी मागता. तुमचे सगळे बरे ओत्रेक आपले पदवेन तो भरतेन भागावंक आनी तुमचे भावार्था प्रमाणे जियोंक तुमी करतात ते प्रयत्न तो पूर्णतायेन सुफळ करूं. हे भाशेन आमच्या देवाचें आनी सोम्या जेजू ख्रिस्ताचें हें फुंक्याचें देणें तुमकां फावो जातलें. म्हणजे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताच्या नांवांक तुमचे सोवे मोहिमा मेळटली आनी तशेंच तुमकांय ताचे सोवे. Paul celebrates the Thessalonians' increasing faith and love even under persecution. He assures them that God is just. He will bring relief to his people and justice to the oppressors. But above all,
Paul's desire is that Christ would be glorified in them. This passage reminds us that suffering is not meaningless. God uses it to strengthen us, and His grace makes us worthy of the calling we have received. Our lives, even in trials, can shine with the glory of Jesus. Let us pray. Lord God, thank you for strengthening us in faith and love even through trials. Help us to trust your justice, to endure with hope, and to live lives that bring glory to the name of Jesus. Make us worthy of your calling, and let your power fulfill every good purpose you place in our hearts. We ask this in Jesus' mighty name. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Bore Koro.